येवकार हांव जवाहर बर्वे. सुरवेक हेडलायन्स. दुर्गा चिंचणी JCB वापरून मारल्यो काजी. एका अनवळखी मनशान रस्त्याच्या बांदकामा खातीर केली झाडांची कत्तल. फ्लाइंग स्क्वॉडान आनी कुंकळे पोलिसांनी केलो पंचनामो. राज्यांतल्या उदका खेळा खातीर क्यू सिस्टम चालीक. जेल काउंटर सुरू करपाक बरो प्रतिसाद. आज दनपारा 38 डिग्री सेल्सियसा वयर पावतलें तापमान. दमट कमी आसली तरी तापमान वचूं येता 40 ते 41 लागसार. आयची रात मात थंड अनुभवपाक मेळटली. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यांतल्या उदका खेळा खातीर क्यू सिस्टम चालीक लावपाक जेल काउंटर सुरू करपाक प्रतिसाद मेळ्ळा. दक्षिणेंतल्या बऱ्याच गरमागरम घडणुका उपरांत उत्तर गोंयांतल्या वॉटर स्पोर्ट्सांची संघटना आतां तिसऱ्या पंगडाच्या काउंटरा आड बोगद्यांत सामील जावपाक लागल्या. राज्यांतले वॉटर स्पोर्ट्स भागधारकांचे स्वता हाताळिल्ल्या काउंटरा वरवीं चलतात. ही प्रणाली तांचे खातीर बरें काम करता अशें तांचें म्हणणें. पूण जेल काउंटर चालीक लावपाच्या सरकाराच्या निर्णयाक लागून शेअरधारकांक तिडक आयल्या. कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो आनी भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेख ताणावडे कडेन जाल्ले बसकेंत वॉटर स्पोर्ट्स स्टेक होल्डर्स आपली तिडक उक्तायतात. पळयात. ते म्हणटा आमी टॅक्स फारीक कोताय, टॅक्स बी सगळे फारीक कोताय. कोण तरी आपणाचो सेल GST बोताय न्हू, मोर दॅन 20 lakhs जाल्यार सगळे ऑपरेटर्स बोताय, प्रायवेटली बोताय. नाव दिस जेल इज अ प्रायवेट कंपनी. ते सांगताय आमकां you have to pay GST. They will have to pay GST because it is a bigger company. I understand. And plus they get 50 rupees per ride. So they are generally making money making racket. And amka te माशे सर आमकां हेल्प करून आमगेले काउंटर आहाय ते आमी टॅक्स बदले सगळे कोतले. Associations are there. Every places there are association. We are going to run it. It is our business. And I hope that we will sort it out, this problem. Why should we pay to jail? That's the biggest question. Boti majo loan ani ghetla. Has government helped me? I was there in the meeting last time. Ron Khode was sitting over there. Ron Khode was asking us, what are your grievances? एक असो इशू हा सर, मालवणा सो कस्टमर येता. Tourism department is not even knowing that what is going on. What is the department doing then? What is the problem with department? Why should we face? आमचा बिझनेस मालवणा होता सर. एव्हरी डे अराउंड 50 buses are going. Every day they are giving pick and drop. Why should we face this in Goa then? Why the government has not done anything in that case? Answer to us also. We want that answer first. This should be stopped, sir. आम्ही जर पळय आम्ही आता आयल्या सगळ्यांच्या पडल्या उलयता तेंका म्हाका खबर कितें उलोवपाचें ना तें. समज if this doesn't stop, if the things go out of our control, sir, we are not responsible because बोटी आमच्यो. We have to pay our staff. We have to take our expenses. Petrol, diesel, no पैसे दिले. Why should I pay him? Why third party? We can manage on our own, no sir. We have managed for so many years. So why this system is now implemented? And that through jail. आणि आता ऐकयात भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडे कितें म्हणपाक सोदता ते. तुमचे कळंगूटचे आमदार मायकल बाब, आमचे हांगाले अध्यक्ष गुरु शिरोडकर, पत्रकार आणि सगळे बोर्ड ओनर, वॉटर स्पोर्ट्स ओनर असोसिएशनचे सगळे प्रमुख जे आपण कितलीं वर्सां धंदो सांबाळटात. तुमचे सगळ्यांचे म्हणणे जे आसा ते म्हणणे हांवें आयकल्ले आसा आनी हांव ते मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतां. आनी आतांच मायकल उलयता प्रमाणे मायकल सीएमा कडेन मायकलाचें उलोवप जालें आनी तुमी एक थोड्या जाणांक घेवन मुख्यमंत्र्यान तुमकां पणजी यो म्हणून सांगिल्लें आसा. हांव आनी एक कार्यक्रमाक लागून आज कलंगुटी आयलो. त्यामुळे मायकलाचें म्हणणें आशिल्लें की तुमचे सगळ्यांचें म्हणणें आयकून घेवं जाय, कारण जीएलचो काउंटर आनी बाकीच्या फॉर्मेलिटी हाका सगळ्यांचो विरोध आसा आनी ट्युरिजम डिपार्टमेंटान तें इम्प्लिमेंट करप अशें ठरयल्लें आसा. आनी ताका लागून हो विशय जो आसा तो आतां मुख्यमंत्र्या बरोबर मायकल उलयतले, तुमकां घेवन वयतले ते. फक्त कितें आतां खूब जाणांक व्हरपाक पाहिजे ना, त्यामुळे थोडे लिमिटेड तुमचे जे मेन प्रमुख जे आसात ह्या असोसिएशनचे प्रमुख, हांवें आतां पळयलें आमचो रॉय बारेटो किंवा आनी बाकीचे तुम्ही हे सगळे प्रमुख
ESG मुख्यमंत्री तुमकां मेळटलो आनी तुमचे जे कितें म्हणणें आसा ते तेंच्या समोरूय तुमी उलयात आनी हांव एकंदर सांगता की हांगा जे आशिल्ले आमी सगळ्यांक तुमी उलोवना पण सगळ्यांचे एक म्हणणें आसा की इतली वर्सां जे चलत आयिल्लें आसा त्या प्रमाणे ते चलचे अशें तुमचे सगळ्यांचे म्हणणें आसा ते तुमी सगळ्यांनी म्हजे समोरूय मांडलें हे हांव मुख्यमंत्र्याच्या कानार घालतां. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीश गोवेकार आणि शिवानी सांगेलकार. वेगवेगळ्यो कार्यावळी घडोवन हाडपाक महिला शक्ती अभियानाक 25 लाख रुपया दितले. पंचायत मंत्री माविन गुदिन्यान सांगले. गोवा स्टार बायला पुरस्कार 2023च्या आउटरीच प्रोग्रामाच्या उक्तावणा उपरांत तो उलयतालो. दक्षिण गोंयांतलो हो पयलो महिला शक्ती अभियान कार्यक्रम. सगळ्या पंचायतींनी तांचे सेवेक मान्यताय दिवन पुरस्कार दिवपाचें थारायलां. देखून बायलांची उत्कृश्टताय मुखार येतली. गुदिनोन सांगले. आयकयात ताका. या महिला शक्ती अभियान त्याचे सारखे बिगर फंड्स असतात. लास्ट टायमूच हांवें आमचे डायरेक्टर सांगिल्लें काल राती हांवें सांगलां आमी 25 lakhs महिला ऑल गोवा महिला शक्ती अभियानात दिवपाक केल्ले आसा बिकॉज तेंचे 12 कितें ब्लॉक आसता एटलीस्ट दे शूड गेट 2 lakhs पर ब्लॉक एवरी इयर टू डू सम गूड फंक्शन. आनी आतां हिंगा पळय तांकां ते बोन डेन्सिटी चॅक करता, ब्लड प्रेशर चॅक करता, थायरॉयड चॅक करता, बाकीचे कितलेशे अशी हेल्थ कंडिशन फ्री ऑफ कॉस्ट जेन्ना महिला शक्ती अभियान करता इट कॉस्ट मनी टू डू सच टायप ऑफ फंक्शन. बिसायड्स दॅट दे ऑल्सो डू लॉट ऑफ अदर सोशल एक्टिविटी ते चड प्रमाणात जावपाकूच आमी तांकां फंड दिता. म्हणून हे 3 मेनली टेस्ट आमी दवरल्या कॅल्शियम, हिमोग्लोबीन आणि थायरॉयड आणि मागीर आमी तांकां आयुर्वेदीक मेडिसीन आणि कावन्सिलींग हे सगळे 5य भाग आमी ह्या कॅम्पांतल्यान करता. ही एक आमचो जो फुडें अवॉर्ड फंक्शन जावपाचो आसा महिला खातीर ताज्या खातीर ही एक आउटरीच एक्टिविटी आसा आणि रिबिल्ड इंडिया ट्रस्ट जेचे चेअरपर्सन अभय भामेकर आसा तांच्या जोड पावलान ही म्हणजे दे आर द मेन ऑर्गनायझर्स आणि तांच्या बरोबर महिला शक्ती आणि उर्जा ट्रेनिंग रिसर्च अकॅडमी ह्या जोड पावलान हे प्रत्येक तालुक्यान असे कॅम्प्स जातले आणि हांव मागता जनते कडेन की तांणी ह्या कॅम्पांचो चडांत चड फायदो करून घेवचो. आउटरीच प्रोग्राम तालुका वायज आमी सगळे गोंयभर करतात. बार्देजाचो प्रोग्राम जाला. दिस इज द सेकंड प्रोग्राम आउटरीच प्रोग्राम वेर वी आर launching the block committees in and selecting women, prominent women from the taluka. Like we are making Amonka's wife, then Daji Salkar's wife, and many prominent leaders part of our Mahila Shakti nominated members. So here today only Murmungam block elected members had come, and we are having a Ayurvedic camp, bone density, mineral density camp, and thyroid testing, hemoglobin testing, and now we are going to in Goa from 9th of April, from 9th of March to 10th of April, eye camps in all the village panchayats. आजच्या प्रोग्रामाबद्दल माहिती दे. आज आम्ही गोवा पंचायत महिला शक्ती अभियान आणि रिबिल्ड इंडिया यांच्यातर्फे जो मे महिन्यात गोवा स्टार विमेन अवॉर्ड करपाचे आसा त्याच्याबद्दल मार्च आणि एप्रिल हे 2 महिने आम्ही 50,000 बायलांपर्यंत पावपाचे एक ध्येय घेतलेले आसा आणि या 50,000 बायलांपर्यंत पावत असताना त्यांच्यामध्ये आम्ही डिफरंट प्रोग्राम करताले. त्याचे आज साऊथ गोव्यात उक्तावण झालेले आसा. ते आमचे पंचायत मंत्री आणि ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर, प्रोटोकॉल मिनिस्टर, इंडस्ट्री मिनिस्टर बाबश्री मोविन गुदिन्या यांच्या हस्ते झालेले आसा. आणि आयच्या साऊथ गोवान सगळ्या तालुक्यात सगळ्या पंचायतीक आम्ही हो प्रोग्राम करपाक सोदता. खंयच्याय पंचायतीक जो प्रोग्राम जाय जाल्यार वी आर गिविंग फ्री ऑफ कॉस्ट. ओन्ली दे हॅव टू अरेंज द पीपल अँड प्लेस. बाकी कितें खर्च आसा ते सगळे महिला शक्ती अभियान करतले. उद्देश एकूच जावन आसा की हो जो अवॉर्ड आसा हेतून एक 35 ते 40 बायलांक अवॉर्ड मेळटले. पण बाकीच्या महिलांचे कित्याक ज्या महिला खातीर ह्या बायलांक अवॉर्ड मेळटले त्या महिलांकय खातीर रेकग्निशन मेळपाक जाय. Of Rebuild India Trust. Today I am very happy that the idea which came to our minds around 6 months back, today it is getting conceptualized. आज आमच्या कार्यक्रमाक नाना मंडळ साधारणचे 300 बायले आयिल्ले आसा फॉर द लॉन्चिंग ऑफ आउटरीच प्रोग्राम इन साऊथ गोवा. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की आउटरीच प्रोग्रामान आमी साधारणचे 7 भाशेचे एक्टिविटीज करपाचे आसा. तातूंत पयली एक्टिविटी तुमी आयज पळयल्ली आसा हेल्थ कॅम्प आनी तातूंत लिगल अवेरनस कॅम्प. हे दोनूय कॅम्प आयच्या कार्यक्रमांतल्यान आमी सुरू केल्ले आसा साऊथ गोवा खातीर. दुसरो कार्यक्रम जो आमी ऑलरेडी थोड्या स्कुलांनी सुरू केला तातूंत आमी स्कुलांतली जी भुरगीं आसा चली भुरगीं ताका आमी लिडरशीप प्रोग्राम अशे एक साधारणचो 2 वरांचो वर्कशॉप्स आमी कंडक्ट करता.
ऑलरेडी 2 स्कुलांनी आमी ऑलरेडी केल्लो आसा. एक आसा ते रिवणा स्कुलान आनी दुसरें आसा ते मडगांव स्कुलान. म्हणजे 2 स्कुलां आमी केल्ली आसा. तिसरो कार्यक्रम आसा तो कॉलेजच्या भुरग्यां खातीर, तांकां एम्प्लॉयमेंट रेडी करपा खातीर आनी लिडरशीप अशें करून सादारणशे एक 500 ते 600 भुरग्यां खातीर हो कार्यक्रम घेवपाचो आसा आमी थ्रू आउटरीच प्रोग्राम. नेक्स्ट प्रोग्राम आसा तो खुबशीं चलयो शिकलेली आसा, तांच्या कडेन डिग्रीज आसा पूण जॉब ना, तर तांकां एम्प्लॉयमेंट किंवा आंत्रप्रेनरशीप हेची अवेरनस करपा खातीर सादारणसो जनरल पब्लिका खातीर हो कार्यक्रम आसा. 5वो कार्यक्रम जो आमी आउटरीच प्रोग्रामा थ्रू करपाचो आसा तो आसा स्कील डेव्हलपमेंटाचो. तुमकां खबर आसतली खुबश्या बायलां कडेन एट प्रेझंट दे आर हॅविंग शिवींग मशीन, मागीर तुमचे पापड मेकिंग मशीन, अगरबत्ती मशीन खुबश्या NGOजान दिल्ली आसा ती, पूण त्यो अशेंच पडलेल्यो आसा, दे आर नॉट बींग यूज्ड. सो तांकां आमी मेन स्ट्रिमान हाडून कसो तांकां एक रेवेन्यू जनरेट करपाक हेल्प करूं शकता अशें 3 दिसाचो 5 दिसाचो ट्रेनिंग प्रोग्राम आमी ह्या प्लॅटफॉर्मा थ्रू करपाचें आसा. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खणगांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. एका अनवळखी मनशान रस्त्याच्या बांदकामा खातीर दुर्गा चिंचणी वाठारात JCBचो वापर करून काजी मारल्यो. थळावे आनी पंचवांगड्यांनी जमिनीच्या धन्याक तेंको दीत काम बंद केलें, पूण जाल्ली लुकसाण भरपाय परतून मेळची ना हाची धन्यान खंत उक्तायल्या. फ्लायिंग स्क्वॉडान आनी कुंकळे पुलिसांनी मेळून जाग्याचो पंचनामो केलो. पळयात पुराय बातमी. हें सगळें आमगेलें इतलें हें आमगेलीं काजूचीं झाडां, आमगेलीं चारा झाडां, आमगे सगळीं बरीं फळां कितें आमगे पिकावळी आतां जावपाचें हें सिजन, हें कांडां, आमगेलीं चारां, हिंगा आमगे सगळो गांवचो लोक येवन आमगेलो कितें जालें आमगेले ह्यो काजू बिजू आमगेल्यो आमगे खावपाचो आनी आतां हें सिजन सारकें. हेमी आतां हिंगा येवन आमगेले JCB लायन सगळीं काजू झाडां चारा झाडां सगळीं इतलीं मान उडयलें. आनी आमगेली आतां ही पिकावळ कितें आमगेली जोडपाचो उगोत आतां आमगेलो 3 लाख 4 लाख आमकां कितें बियांचे काजू बियांची आमकां मेळटालें. हय हें सगळें तेमी इतलें डिस्ट्रॉय करून लँड डिस्ट्रॉय करून उडयलां सारकें. आनी हेजें ही प्रॉपर्टीचो ओनर आहा, ओनर हांव कार्मो फर्नांडीस आमगे नांवाची मुगे पायन मायन सगळ्यान आमगेली घेयलेली जमीन सगळी. आनी तेच बरोबर आमगे सायडीन आमगेले ओनर आहा लिरा कार्दोजो आहा तिण्या, ते सायडीन आहा रेमीज सिक्वेरा, हे सायडीन आहा आमगेलो सेड्रिक रॉड्रिगीस. हे सगळ्यांगेलो प्रॉपर्टी कित्याक हेंकां हे कोण हे सगळी काम कोताय ती खंय मसल पावर घेवन यूज कोताय तांकां कांयच खबर ना. ते कोणाचे पावर घेवन यूज कोताय कित कोताय ते आमकां कांय खबर ना. फकत हिंगे जाल्यार सांगताय आमकां फकत JCB आमकडे लायसन्स आहा, फॉरेस्टान लायसन्स दिला, पूण ते लायसन्स ऑथॉरिटीन चेक केले जाल्यार तेजे कांय ना. NOC आज कोण कोणाक कंप्लेन केला? आमी थंयचे कंप्लेन कोण फायर स्क्वॉड येवन आनी ते आमकां भरपूर हेल्प केला आनी सगळे हांगा तेंगेले मशिनरी सगळी स्टॉप केल्या. तांकां सांगलें अमक्या कॉन्टेक्ट करा पयले, एक कंप्लेन दिया जावं पंचायतीन PCP कलेक्टरा, बिकॉज हांव आनी पुलीस स्टेशनार आय वॉज नॉट अवेर कितें जालो आहा ते. सो हांवें म्हणलें हिल कार्टिंग जाता जाल्यार अमकें कंप्लेन दा. सो हांव अरावंड 3 o'clock एसिंग पावलो, पणजेसान येयला आनी चोयलें आनी तो फ्रँक मार्टीन सिंगा बसोन आहलेलो आनी शेवाड चालू आहलेले आनी 2 पुलीस आहलेले. सो हांवें ताका विचारलें तुका परमिशन जाय आनी दाखय म्हणून. सो ताणें म्हाका आपणा कडेन सगळी परमिशन आहाय म्हणून. हांवें म्हणलें दाखय म्हणून तशें ताणें म्हाका एक हें दाखयलें, फायल दाखयली, तितूंत एक लास्ट पेज दाखयली ताणें. Actually, that last page says he had applied for a permission in the forest department to cut the bushes and trees. Teka temi clearly description mark sangla what is trees and what is bushes. And then kota dalya form B apply kormun. And on the last paragraph they mentioned clearly no NOC has been issued by this office for you to cut the trees and bushes more. ते हांवें तेका क्लियरली दाखयलें आनी म्हणलें तूं आतां बंद कर, नाजाल्यार शेवाड पुलीस स्टेशनार हांव वता म्हणून सांगिल्लें. सो ताणें इमिजिएटली बंद केलें. दॅट इज अरावंड 3:15 ST खबर 3:10 खबर तितले. सो आतां तितले म्हणून सकाळसान तें फोन मारलो तेजे फ्लायिंग स्क्वॉड हांव येयलें आनी हेजे मुखार वील हॅव टू आस्क हिम अकॉर्डिंग टू द कंप्लेन्स. पंचायती येयलें जाल्यार आमच्यांनी विचारपा जाता ते कडेन क्लॅरिफिकेशन मागून जाता. वन रँक वन पेन्शन येवजणेंत डिफेन्स पर्सनलांच्या पेन्शनांत सुदारणा घडोवन हाडपाक युनायटेड वेटरन्स असोसिएशनान विरोध केला. तशेंच जवान आनी ऑफिसरांक मेळपी इमर्जन्सी मजतींतल्या फंडांतलो फरकय ना करचो अशें ते मागतात. हाचे आदीं OROP म्हटल्यार वन रँक वन पेन्शन ही पॉलिसी नरेंद्र मोदीच्या फुडारपणा खाला केल्ली आनी तिचो लावय मेळोवन दिल्लो. पूण युनायटेड वेटरन्स असोसिएशनान तातूंत काळा प्रमाण कांय बदल करचे, ऑफिसर आनी जवानांक फंडिंगाचे बाबतींत दवरिल्लो फरकय उणो करचो अशें मागलां.
ते संबंधातले निवेदन तांणी गोंय आनी केंद्र सरकाराक दिला. पळयात. पेंशन नहीं, एक अलाउंसेस है कि जो वार टाइम में या ऑन ड्यूटी में जो किसी को डिसेबिलिटी हो जाती है तो उनको एक अलाउंस दिया जाता है. ये जो अलाउंस है वो ऑफिसर्स में और जवान्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. मीन्स इट इज़ 4 और 5 टाइम्स मल्टीपल. अभी सिंपल वे में यदि हम समझाएं कि यदि किसी की वार टाइम में किसी की टांग टूट गई है, एक ऑफिसर्स की टांग टूटी और एक जवान की टांग टूटी, अभी ऑफिसर्स को उसका टांग टूटने का 1 लाख रुपये महीना दिया जा रहा है और जवान को 10,000 रुपये महीना दिया जा रहा है. तो ये कहाँ की इंसानियत है कि एक जवान की टांग की कीमत 10,000 रुपये और ऑफिसर्स की टांग की कीमत 1 लाख रुपये. ये दूसरी प्रॉब्लम है. और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है इसमें, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है, बट मेजर इशूज आर ये प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का, देन 1 रैंक 1 पेंशन का और डिसेबिलिटी पेंशन. और देन देयर इज वन अनदर प्रॉब्लम दैट इज मिलिट्री सर्विस पे. मिलिट्री पे सर्विस में इतना डिफरेंस है. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिलिट्री सर्विस पे? दैट पर्सन हु इज सर्विंग इन मिलिट्री ही विल गेट दैट सर्विस पे. नाउ एवरीबडी, ईदर ऑफिसर्स और जवान, एवरीबडी इज सर्विंग इन द मिलिट्री. तो वहाँ पे फिर इतना डिफरेंस क्यों होना चाहिए? एक ऑफिसर्स को मिलता है 15,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे और जवान को मिलता है 5,000 रुपये. 3 फोल्ड्स. तो ये सारे इश्यूज हैं. तो हम अपने डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, जो यहाँ के बहुत जनप्रिय नेता है, कि हमारी आवाज़ को चीफ मिनिस्टर ऑफिस तक और फर्दर हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचाएं. ये युनायटेड वेटरन्स असोसिएशन आणि आमचे एक ऑनरेबल आमचे CM आसा, ताका फॉरवर्ड करपाक आनी CMाक PMाक फॉरवर्ड करपा खातीर एक लेटर दिला. तातूंत OROP म्हणजे 1 रँक 1 पेन्शन जी पॉलिसी आशिल्ली आनी जी आमच्याच गव्हर्मेंटान म्हणजे नरेंद्र मोदीच्या वेळारूच तांकां दिली गेली. म्हणजे खूब वर्साचो डिमांड आशिल्लो तांचो, तो पूर्ण केल्लो, आमच्याच सरकारान पूर्ण केल्लो. पूण तांचें अशें म्हणणें आसा की ह्या वर्सां तातूंत थोड्यो कितें चेंजीस करून त्यो म्हणजे दुसऱ्या हातून जाल्यार ते जे तांच्या खातीर मातशें मारक आसा, हानिकारक आसा, तांच्या खातीर ते प्रायम मिनिस्टराक सांगतात की तशें इनजस्टीस आमचेर जावची न्ही, आमचेरूय हें जावचें न्ही, आमी देशा खातीर सेवा केल्या. आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा जेन्ना एक गव्हर्मेंटूच तांकां 1 रँक 1 पेन्शनाची पॉलिसी दिता आनी खंय तरी दुसऱ्या वर्सा खंय तरी तातूंत भितर मातसो हें जाता, तांचें म्हणणें अशें आसा की थोड्या ऑफिसर्सांनी एक रॉंग इन्फॉर्मेशन दिवन तशी ती स्कीम काडपाक पळयतात म्हणून. पूण अजून ती स्कीम म्हाका दिसता इम्प्लिमेंट जावना. ताच्या खातीर ते आज खंय तरी अपील करतात. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि संगीता ओली. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. जाणें कल्पनेंतलें घर चिंतलां, जाणें सुख दिण्या संवसाराची कांय चित्रां पितारल्यात, तांचे खातीर खोशयेची खबर. द नवहिंद टायम्सान प्रॉपर्टी एक्सपो आणि न्यू व्हिस्टाचे 4थी आवृत्ती घडोवन हाडपाची थारायल्या. 4 आणि 5 मार्चाक सकाळीं 10 सावन ते सांजे 7 मजगती पणजेच्या ओल्ड गोवा GMC बिल्डिंगेत हो एक्सपो जाता. We are from Solitaire, Pune based group. So we are been in the residential and commercial business for last 30 more years. So we have established a lot of footprints in Pune, Mumbai, and now Solitaire is expanding in Goa. We have come up with a very luxurious, beautiful villa project on Ponda Madgaon highway, which is about individual villa, row villa, and there are twin villa. Our property is basically a lake touching property with all the amenities you will need in your villa. We have very much private gardens, terraces, beautiful modular kitchen. We have tremendous amount of space for kids and all the other necessities. So I'm here from Jai Bhuvan group, and we are here at this stall, and we are selling our 1 BHK apartments, plus we are selling our plots, and we have a lot of other properties also, like we have our 2 BHKs, plus we have a 4 BHK at Miramar. So we are here, and we are looking for more clients and customers for more collaborations with us. गोवा 365 खातीर विलियम रॉड्रिक्स, जवाहर बर्वे आणि निखिल जल्मी. कळंगूटचे मोक्ष आर्ट गॅलरीत रायज ग्रुप ऑफ आर्ट एक्झिबिशनान चित्र प्रदर्शन घडोवन हाडला. धारवाड कर्नाटकांतले 4 चित्रकारांनी विविध विशयांचेर आनी कला माध्यमांचेर आदारून पितारिल्ल्या चित्रांचें प्रदर्शन केलां. कळंगूटचो आदलो उपसरपंच सुदेश मयेकारान उक्तावण केलें. 5 मार्च मेरेन सकाळीं 9:30 ते राती 8 मजगती प्रदर्शन सगळ्यांक उक्तें आसा.
एक्झिबिशन खातीर 5 आर्टिस्ट हुबली धारवाड कर्नाटकाचे आनी गॅलरी बंद आसली थोड्याच्या बाबतीत आनी आतां ऑफिस स्टार्ट जालें केन्ना केन्नाय आर्टिस्टांचो एक्झिबिशन करतात आय वेलकम देम. I would like to congratulate Moksha Art Gallery, Salvador Fernandez, for hosting back-to-back art festival, I can say, because it's been many years he is in the field of art and many artists have visited his art gallery. Today, all these beautiful ladies plus the beautiful painting what they have done, it is commendable. They have come from neighboring state Karnataka and they are exhibiting art in Moksha Gallery, which is opposite SBI Bank. I'm trying to tell you the address because I would like request everyone to come here and see the exhibition, see the art, what art they have created. This art is from heart because they have put their emotions and soul on a canvas. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, जवाहर बर्वे आनी भक्ती पै बाळगी. आयज गोंयांत TVS मोटर कॉर्पोरेशनान बायकिंग फेस्टिवल व्हडा उमेदीन घडोवन हाडले. TVS मोटोसोलाची ही दुसरी आवृत्ती. ह्या फर्मान TV रॉनिन प्लॅटफॉर्माचेर आदारीत वैयक्तीकरणाच्या पुराय नव्या संवसाराची वळख करून दिल्या. समकालीन रेट्रो रेंजीतले हे तांचे नवे उत्पादन जे सगळ्या मनरिजवण करपी आनी रोमांचक गजाली खातीर परिपूर्ण आसा. So thank you so much for making to the Motorsoul 2.0. It's a great occasion for us at TVS Motor Company. Premium motorcycle brand in the world, guys. If you look at the CAGR of last so many years, it's the fastest growing brand over there. We are very happy to announce with you for the first time, we have 250,000 registered Apache customers. Registered means we have their mobile numbers, we have their email IDs. We talk to them almost every month. Which will engage you and enable all of us to together celebrate the spirit of riding. We celebrate over 250,000 members who are part of the TVS AOG from all around the world. गोवा 365 खातीर समीप नार्वेकार, सुभाशीष गोवेकार आणि निखिल जल्मी. सुतीर्था मुखर्जी आणि मनिका बत्रा ह्या दोन मायदेशी प्रतिस्पर्ध्यांक 5व्या दिसा हारयत संवसारीक टेबल टेनिस स्टार 2023चे निमणे 16वे फेरयेत बायला एकेरींतल्यान भायर सरचे पडले.
दनपारच्या वेळार खेळपी सुतीर्थाक पोर्तुगालच्या अनुभवाविरोधात बरी कामगिरी करपाची संद मेळ्ळी जाल्यार मनिकाक चीना कडल्यान हार पत्करची पडली. आयज दनपारा उच्चांक 38 डिग्री सेल्सियसा वयर गेल्ल्यान घाम गळपाची तयारी दवरची पडटली. दमट कमी असली तरी खरी अनुभूती 40 ते 31च्या लागसार मेळटली. आयज राती थंडसाण अनुभवपाक मेळटली. उणें तापमान 22 मेरेन खालाय येता, पूण मळब कुपां विरेत उरतलें देखून तापमान कमी उरूं येता. दर्यांत बोटी सोडपाक बोट धन्यांक मेकळीक आसा. आनी आयचे कोंकणी खबरां चित्र हांगा सोंपता. मेळुया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.